स्वराज्याचे संस्थापक आणि हिंदूचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज हांची जयंती दिवचले व्हडा उमेदीन मनयली। त्या निमतान शिक्षा विजन दिवचलच्या वतीन शारांत भव्य रॅलीचे आयोजन केले। ढोल ताशांचो निनाद आणि जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार करीत शारांत भव्य रॅली काढली। हे रॅलीत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये वांटेकार जाल्ले। ढोल ताशांच्या तालाचेर नाचपी घोडे हे रॅलीचे आकर्षण आशिल्ले। स्टेट बोर्ड्स आणि NCERT बुक्साच्या बहुतेक पुस्तकांनी आमकां चुकीचो इतिहास शिकयला आणि सदांच मुघल सम्राटांचो महिमा गायला अशें म्हणीत योग ऋषी बाबा रामदेव हांणी खंत उक्तायली। आमची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा। आमचे खातीर अकबर, औरंगजेब वा बाबर न्हय जाल्यार शिवाजी महाराज हो आमचो नायक अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें। फर्मागुडी शिवजयंती निमतान जाल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। येवपी 22 तारखेक सावर्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या भितरल्या तशेंच मुखेल रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी शुभारंभ जातलो अशें सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान सांगलें। सावर्डे वाठारांत स्ट्रीट लायट्साचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। पारंपरिक कलेक जर आधुनिक तंत्रगिन्यानाची जोड दिली जाल्यार व्यवसायात बरी उदरगत जावपाक शकता, हे बेतोड्या कुंभार भावांनी दाखयला। सूरज, संदेश आणि शरद कुमार हांणी आपल्या 100 वर्सां पोरण्या पारंपरिक कुंभार कलेक टेराकोटो पॉटरी आर्टाचे रूप दिल्ल्या कारणान तांच्या डिझायनर मडक्यांक बरी बाजारपेठ मेळपाक लागल्या। पंचवीसाव्या मास्टर दत्ताराम नाट्य महोत्सवाक दबाजान सुरवात जाल्या। दिवचल सम्राट क्लबा वतीन साखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित कार्यावळीत नाट्य महोत्सवाचे उक्तावण जाले। या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी हजर आशिल्ले। मराठी संगीत रंगमाचेर गाजिल्ल्या सर्गेस्त अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी बरयल्ल्या संगीत सौभद्र नाटकाचो प्रयोग साखळे रंगलो। पुण्याचो तेजस मेस्त्री आणि महाराष्ट्रातली सावनी शेवडे हांणी या नाटकात मुखेल भूमिका केली। गोड आवाजात कलाकारांनी नाट्यगीतां गावन नाट्य मोगीचेर मोनेळ घालो। शिरगांवच्या सुशिला सांस्कृतिक संस्थेन निर्मिती केल्ल्या ह्या नाटकाचे दिवचल सम्राट क्लबान आयोजन केले। काय लोक पैशांच्या हावेसान आपली स्वताची जमीन विकतात।
पण काय शेतकार आपली जमीन सांभाळून वेगवेगळे उत्पादन करतात? सोडिये शिवोलेच्या पीटर डिसोजा फाटली 8 वर्सां आपल्या पूर्वजांच्या जमनीचेर वेगवेगळ्या पिकावळीचें उत्पादन करता. भायल्या राज्यांतल्या भाजयेक चड मागणी दिवचे परस स्वता भाजयेचें वा फळांचें उत्पन्न करून आपली आर्थीक जीण जगूं येता अशें पीटर डिसोजाचें म्हणणें आसा. तशेंच ऑर्गॅनिक फार्मिंग करून काळंगाच्या उत्पन्नांतल्यान पीटर डिसोजा 1 लाख मेरेन कमयला. तशेंच वेगवेगळे उत्पादन करून आपलें पोट भरपाक येता अशें पीटर डिसोजाचें म्हणणें आसा. गोयच्या जायत्या सुवातांनी कार्निवालाक सुरवात जाल्ली आसा. गोयची संस्कृताय आनी दायज आमकां कार्निवालांत पळोवपाक मेळटा. लोकनाच आनी वेशभूषा परेड सारकिल्या सांस्कृतीक कार्यावळी सयत गोयचें जेवण आनी गोयची राहणीमान लेगीत कार्निवालांत पळोवपाक मेळटा. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसार 18 ते 21 फेब्रुवारी 2023 सावन सुरू जावपी कार्निवालाच्या निमतान वेगवेगळे गेम स्टॉल्स, किड्स झोन, खाणाची स्टॉल्सां, जादूचे प्रोग्राम्स, फेस पेंटिंग अश्यो साबार कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो आसात. सैमाच्या जतनुकेंत ग्रीन टेक्नॉलॉजी महत्वाची भूमिका साकारपाक शकता. गोयच्या सैमाक सांबाळपा खातीर ग्रीन टेक्नॉलॉजींतल्यान कितें करूं येता तातूंतल्यान वेगवेगळे उद्देग चालीक लावप, तशेंच रोजगाराची संद तयार करप, ग्रीन एनर्जीची उपकरणां तयार करप, सौर उर्जा तशेंच वाऱ्याचो उपेग करून उर्जा निर्माण करप ह्या सारक्या विशयाकडे गोंय सरकारान गंभीर्यान पळोवपाक सुरवात केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते 14व्या ग्लोबल इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी कन्व्हेन्शन 2023 कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. गोंयकारांमदी म्हादयविशीं जागृताय तयार जावची म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष 9 दिसांची पदयात्रा करतले अशी माहिती पक्षाचो मुखेली मनोज परबान दिली. ही पदयात्रा 20 फेब्रुवारीच्यान गोंयांतल्या साबार वाठारांनी जातली आनी ह्या पदयात्रेची सुरवात सत्तरीच्या ठाणे वाठारांत 4.5 वरांचेर जातली अशें मनोज सांगता. छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या जयंती निमतान जालना शारांतल्या MS जैन ह्या इंग्रजी माध्यम शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या 4000 स्क्वेअर फीट जाग्यार आकर्षक अशें चित्र रांगोळीच्या माध्यमांतल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे चित्र साकारून तांकां महाराजांचो मानाचो मुजरो दिलो. ह्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या रांगोळी चित्रा खातीर तब्बल 1000 किलो काळ्या, धव्या आनी केसरी रंगाच्या रांगोळीचो वापर करून चित्र काडले. या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या रांगोळीन शारा सयत जिल्ल्यांतल्या शिवमोग्यांनी लेगीत लक्ष ओडून घेतल्या.
गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत तशेंच पुराय महाराष्ट्रांत लेगीत शिवभक्तांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची 393वी शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली। ढोल ताशांचो निनाद आणि जय भवानी जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार करीत शारांत भव्य रॅली लेगीत काडल्यो। वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्या आमदारांनी लेगीत ह्या शिवजयंतीक वांटो घेतिल्लो। कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी एका मतान रावपाचें अशा मताचे शिवाजी महाराज आशिल्ले। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांचो इतिहासाचो गोंयांतल्या लोकांकडेन एक लागींचो संबंध आसा। देखून कुमारजुव्यां ग्रामसभेत ह्या विशीं चर्चा जाली। फुडल्या पिळगेक ह्या महान पुरुषांच्या इतिहासाविशीं जागृत करपा खातीर तशेंच तांचें म्हत्व समजून घेवचें ह्या हेतान कुमारजुव्यां छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडलो। ह्या वेळार थळाव्या सरपंचान हो पुतळो स्थापन करपाक मजत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या चर्चे वेळार संस्थेच्या हेर कार्यकर्त्यांनी लेगीत तेंको दिलो। आयतारा जुवारी पुलाचेर रेंट कॅब आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी रोजारियो डिसुजा ह्या जाणट्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्या ताचे बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या। वेगान येवपी रेंट कॅबान फाटल्यान दुचाकी चलोवप्याक धपको दिल्ल्या कारणान हो भिरांकूळ अपघात घडलो। पुलिसांनी रेंट कॅब चलोवप्याक ताब्यांत घेतला। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा। कोरोना महामारीक लागून फोंड्या फर्मागुडी वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचे नूतनीकरणाचे काम आडकून उरला। ते बेगोबेग पुराय करचे अशी मागणी वीज मंत्री आणि मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान मुख्यमंत्र्याकडेन केल्ली। मजगती गोंयांतले स्पिरिच्युअल टुरिझम वाडोवपा खातीर फर्मागुडी वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचे आणि गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याचे नूतनीकरणाचे काम हातांत घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें। शिवजयंती निमतान फोंड्या फर्मागुडी वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो। धारगळे 2 खांब वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात। दिसान दीस ह्या वाठारांतल्यो कोयराच्यो राशी वाडत आसात। ह्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक तशेंच यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा। थळाव्या पंचायतीन ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां। देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी सरकाराकडेन केल्या।
मांद्रे मतदारसंघात उदकाचो व्हड प्रस्न आसा। फाटल्या 2 वर्सां सावन लोक उदका खातीर वळवळे काडीत आसा, पूण आतां तांचे हे त्रास मातशे उणे जातले। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 15 MLD चांदेल उदका प्रकल्पाचे काम पुराय जातले, अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान दिलें। शेनवारात चांदेल उदका प्रकल्पाक भेट दिवन कामाची पळोवणी केले उपरांत तो उलयतालो। आपल्या दर एका व्हिडिओंतल्यान सरकाराक जायते फावट प्रश्न विचारपी समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान मुरगांव नगरपालिकेच्या कामगारांच्या पगाराचेर सरकाराक ताणें वेगवेगळे प्रश्न केल्यात। पगार वेळार जायना जाल्यार पालिकेचे कामगार कोयर काडपाचे बंद करतले, हाका जबाबदार कोण आसतलो? पालिकेचे कामगार आख्खो दीस वतान काम करतात जाल्यार तांकां वेळार पगार कित्याक जायना? असो प्रश्न अशे साबार प्रश्न पोळजीन केल्यात। पालिकेन बेगोबेग कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नांचो सुटावो करचो अशी मागणी शंकर पोळजीन ह्या वेळार केल्या। गोंयांक पोर्तुगेजां कडल्यान मुक्त करपा खातीर बलिदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक राज्य सरकार फावो तो मान सदांच दित आयला। देखून आग्वाद किल्ल्याचेर घाल्ल्या बार आनी रेस्टॉरंट हो जागो फूड कोर्टा खातीर वेचून काडला, अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें। आपाचो फुडारी अमित पालीकारान ट्वीट केल्ल्यान ह्या वादाक तोंड फुटिल्लें। G20 बसकेक गोंयांत येवपी वेगवेगळे प्रतिनिधी ह्या आग्वाद किल्ल्याक भेट दितले। तांच्या खातीर हो फूड कोर्ट घाल्ल्याची माहिती मंत्री रोहन खंवटेन ह्या वेळार दिली। दोन 2014 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके आदी कोळशाच्या घोटाळ्याचो आरोप करपी भाजपान केंद्रात सत्तेर आयल्या उपरांत ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष केलें, असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी ओलांसियो सिमोइशान केला। गोंयांत विजेचे दर 6% वाडोवपाचो यत्न सरकार करता। फकत अदानीक मजत करपा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार सामान्य लोकांची जीण काबार करूंक सोदता, असो आरोपूय तांणी ह्या वेळार केला। कांदोळीचो नेरुल पूल ते काकुलो हाऊस या बांदा संदर्भात कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान आक्षेप घेतिल्लो। या बांदा कडली पुराय जैवविविधताय नष्ट जाल्या। 2 फावट आक्षेप घेवन लेगीत आयज मेरेन हाचेर कोणूच लक्ष घालिना। भौशीक बांदकाम खात्यान आतां काम परत सुरू केला। NGTच्या आदेशा प्रमाण हो बांद 3.5 मीटर बांदपाचो आशिल्लो, पूण कॉन्क्रीटाच्या बांद बांदपाक घेतिल्ल्यान पुराय जैवविविधताय नष्ट जायत चल्ल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान मुख्य सचिवान हाचेर जोड पळोवणी करून कारवाय करची, तशेंच केंद्र सरकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केल्या।
कणकिरे 70 सरकारी मुळाव्या शाळेत बाजार दीस मनयलो। विद्यार्थ्यांक भाज्यांची वळख जावची, विकत घेतल्या उपरांत उमेद मेळची ह्या मुखेल हेतान हो बाजार दीस आयोजीत केल्लो। विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे जिन्नस, फळां, भाज्यो विक्रेते खातीर हाडिल्ल्यो। ह्या बाजार दिसाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार गुळेली ग्रामपंचायतीचे सरपंच, थळावो पंच नितेश गावडे तशेंच शिक्षक हाजीर आशिल्ले। एक जानेवारी 2022 ह्या दिसा प्रधानमंत्र्यान सेमिकॉम इंडियाचे लोकार्पण केले। तातूंतलो एक मुखेल घटक म्हळ्यार भारतांत फुडल्या 10 वर्सांत 85,000 सेमीकंडक्टर वेवसायिक विकसीत करतले, अशी घोषणा केंद्रीय तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णवान केली। सेमीकंडक्टर उत्पादनात भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सपनाचेर भर दितना केंद्रीय मंत्र्यान ही घोषणा केली। सीबीआयन दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक अबकारी धोरण प्रकरणात सीबीआय मुखार हाजीर रावपाचे आदेश जारी केले। मात तपास यंत्रणेकडल्यान सिसोदियान एका सप्तकाचो वेळ मागला आणि सिसोदिया हांची ही मागणी सीबीआयन मान्य केल्या। तशेंच तांकां नवीन नोटीस रोखडीच जारी करतले अशेंय कळटा। दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाच्या तयारेचे कारण दीत सिसोदियान हो वेळ मागला। फेब्रुवारी म्हयनो चालू आशिल्ल्या कारणान दिल्लीचो वर्सुकी अर्थसंकल्प तयार जायत आशिल्ल्या कारणान हो म्हज्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो काळ आसा। देखून आपणे फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तका मेरेनचो वेळ मागला अशें सिसोदियान सांगलें। नितीश कुमाराक बाबूदेव गौडा वा इंद्रकुमार गुजराल जावपाची इच्छा आसा। प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणाखाला भारत मुखार वता हे तांकां दिसना। बिहार तांकां सांबाळना, काँग्रेस तांकां मान दिना। हाचे उपरांत लेगीत तो लालूजीच्या प्रकरणात अडकून रावता आनी रातच्या वेळार सपना पळोवपाक लागता, अशी खर टिका बिहारचो भाजपाचो फुडारी रविशंकर प्रसादान नितीश कुमाराचेर केल्या। आता सगळे विरोधी पक्ष एकठांय आयल्यार फुडले लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 100 परस उणी सुवात मेळटली, असो दावो नितीश कुमारान केल्लो। देखून तांच्या ह्या विधानाचेर भाजपाचो फुडारी रविशंकरान जाप दिल्या। यूपीएचे जेन्ना देशांत सरकार आशिल्लें तेन्ना मंत्र्यांक आपली जापसालदारकी कितें तें कळटालें आनी मंत्री ती जापसालदारकी निभायताले लेगीत। प्रधानमंत्री कितें इशारो दिता ताचेर लक्ष दवरिनाशिल्ले अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी राशीद आल्वीन अमित शाहाचेर टिकांचे फार पेटयले। अशें केन्नाच जावं नाशिल्लें की प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान कामां जातालीं। मंत्री आपलें काम करताले, प्रधानमंत्री आपलें काम करतालो अशें आल्वी म्हणटा।